आमचे मरे खूप लॉंग पेंडिंग इश्यूज आसा हांगा जी ऑलरेडी आमी लेटर्स केल्ली आसा कंटिन्यूअस फॉलोअपूय घेता पूण जे रितीन रिजल्ट मेळपाक जाय आमकां तो मेळना ओके सो कंटिन्यूअस भाऊ तुज्या कडेन थोडी लेटर्स तुमकां दाखयली गोवा स्वताची जे आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिपोर्ट केलो प्लस आमचे हेल्थ सेंटर पोल्युशनाचो मॅटर पोल्युशन हेल्थान खूप लूप सांगलेले आनी तुमी सगळ्यो क्वेरी सगळ्यो मांडून दिल्ले पूण अजून पर्यंत सगळें सांगलां तुमकां कांय ऑब्जेक्शन कांय ना हेल्थाची सगळं तुमचे कडेन आसा तें गोवा इस्पाताचें बाबा अजून हें तशें ना सगळें तशें फ्लॅट कसो आसा रूम तांचे तशें आसा इनसॅनिटरी तशें आसा पोल्युशन तशें आसा आमी तुमचे कडेन सगळें आसा फ्लॅटान प्लस आमी आमचे जे भुरगे आसा लोकल्स तांकां आयडीसीन खंयतरी एम्प्लॉयमेंट वेवस्थीत जावपाक जाय म्हणटा तोवूय खंय मॅच वेवस्थीत जायना खास करून आतां हेजे चलपाक मोठे भुरगे भायर आसा एनक्यू म्हणटा जाल्यार एनक्यूपाचे भुरगे आमगेले गोंयकार खूब कमी आसा मोर दॅन 75% फार्मास्युटिकल यूनिट जावन 75% भायले लोक कामगार मायग्रंट आनी गोंयकार हार्डली 25% आसा तांकां हॅरसमेंट सुद्दां हेजे अदर दॅन बाकीची यूनिट आसा सगळे भायले कामगार तितून आमकां मडकयकारांक जावं विलेजर्स धरून मडकय धरून गांवचे गोंयकार आसा तांकां फक्त आपलें पोल्युशन आनी इनकन्विनियन्स कित्याक हांगसर गायड बाय आयडीसी जाल्ले कारणान रूम हाडले ते लोक रावतात सगळे इलिगल कंडिशनान म्हणजे तेंचे कडेन पुलीस कार्ड ना जावं तेंचे कडेन हेल्थ कार्ड कांयच ना तशें क्रिटिकल कंडिशनान रावतात रातचे न्हिदचे मायग्रंट रस्त्यांनी विकआउट भोंवतात पयलीं आमची मडकयची परिस्थिती नाशिल्ली आतां सगळें कितें सगळें कंडिशन हॅजार्डस जातात आनी क्रायम सुद्दां मडकय वाडलेले आसा फाटल्या दिसांनी आमी कितें त्या भुरग्याक सुद्दां एक स्टेशन सगळे भुरग्याक पयल्या पुलीस स्टेशनार लागलो तेजे पयलीं एक गुली जाल्लो हांगा मेजर क्रायम तें इन्वेस्टिगेशनूच जावना खूब गजाली आयडीसीन आसा सो आमकां हें सपोर्ट जाय ते प्रमाणे हे मातशें पोल्युशनाचें जें हांवें सांगता तें ओके हय सो पळय तुका कितें आमच्या कडल्यान जो सपोर्ट जाय इन्फॉर्मेशन जाय एक कंटिन्युअस आमचे भाऊ बीन हांगा कंटिन्युअस वर्क करता कंटिन्युअस ऑफिसरां कडेन हांगा ओके आनी नॉन स्टॉप मरे आमच्या हेचे वॉच तेंचो आसा पूण आमी सपोर्ट करपाक रेडी आसा फुडल्या सायडीच्यान आमकां जेन्ना हें येना पळय ऑपरेशन येना पळय तेन्ना खंय ना खंय तरी ते मुवमेंट आसा तो बंद पडटा हेचेर आमकां तुमच्या कडेन कितें मागतात पयलीं म्हणल्यार ह्या इंडस्ट्रीन पळय कितले इंडस्ट्रीज आसा तांकां लोकल रिसोर्स कितें लागता आनी मेन म्हणल्यार तेंचे CSR फंड आतां तेचो वॉच पळय हा हो आयडीसी दवरपाक जाय कित्याक ह्या वाठारांत जेन्ना आमी कामदारल्यान तांकां दिले आनी जाल्यार तेंच्यांनी जो CSR फंड आसा पळय तो मोठो ना दिसतना तो PM फंडाक घालतले CM फंडाक घालतले नाजाल्यार हांगासले कंपनीज काडटले आनी मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें तरी दितले नाजाल्यार CMच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दितले हें जावपाक जायना हांगासल्या लोकांक लागपाक जाय पंचायती वांगडा कितें आमी फुडल्या ग्राम सभेन पंचायतीन जे जे आमकां हांगा मेजर सोशल वेलफेअरची कामां जाय पब्लिकाच्या बऱ्याक ती आमी तांकां लिस्ट दितले सो ती लिस्ट पंचायतीच्या थ्रू तुमकां येतली रेजोल्युशन येतलें सो आमकां जाय की तुमी कंपनी तेंची मिटींग घेवन ते CSR जो फंड आसा पळय तो हांगा ह्या गांवांक लागून जाय करतलो कित्याक ते हे रितीन ते करतात तांकां ते करचेंच पडटा कंपल्शन ना बट गांवांक जायना नाजाल्यार गांवकारांक जाय सो ते आमी तुमकां दितले आनी हे जे कंप्लेंट्स आसा पळय ऑलरेडी तुज्या कडेन फायल्स आसतले जर तुका जाय जाल्यार फस्ट कॉपी जाल्यार भाऊ तुका एक कॉपी तुका परते एकदां दिता आमी नॉट एन इश्यू फक्त मातशें भितर तूं डी बसून ते हें कर फॉलोअप कर ओके ओके
हा कलेक्टर स्पीड ब्रेकरांचे गटर होते मेन रोडार रामाटेरार गटर घालपाक जाय वयल्यातल्यान शेकड्यातल्यान लोक पडटा मातशे ते मातशें जावंक जाय आनी फाटलो स्लॅक आसा पळय गोवा इस्कॉलान स्लॅक घातलेलो आसा तो सगळी लोकांच्या घरांनी पावता सकयल तो घरान मातशें काडपाक जाय तूं बरें जालें आयकत ना तूं म्हणटा पळय आनी बरें जालें पळय हें म्हणल्यार आमी लेटर केल्लें आहा तेन्ना तुमची लोकल जी कंप्लेन आमी तेन्ना आमी लेटर केल्लें म्हणजे तेंची कितें रिक्वायरमेंट आसा ओके एम्प्लॉयमेंट कितें आसा सर्वीस हितूंची कितें आहा रिक्वायरमेंट सो दॅट ते मातशें घेवन जर आमकां जर कळ्ळें बाबा हे कंपनी हे क्वॉलिफिकेशनाचे लोक जाय नाजाल्यार हे सर्विसीस जाय जाल्यार आमचे लोकांक आमी तयार करून दिवपाक शकता न्हू कळ्ळें तुका फॉर एग्जाम्पल एनपी कंपनी 75% लोक आसा सगळे पाहिजे तो सगळो डेटा आमी तेंच्यांनी स्पेशली अशें ना की आमी हेचेर अभ्यास करूं नाजाल्यार की आमी किंवा नॉन स्टॉप हेचेर स्टडी करता तेजे कडेन सगळें डॉक्युमेंटेशन आसा तुका जो सपोर्ट आमच्या कडल्यान जाय अंडरस्टँडींग नाजाल्यार आमचे जे मेजर इश्यूज आव्हान प्रायोरिटी घेवपाचे ते आमी तुमच्या कडेन डिस्कस करतले आयज तुका आमी फॉर्मली विजिटाक येयला नॉर्मल बाकीचें कितें आहा पळय ते हांगासर रावता तुमच्या कडेन हय ते कॉर्डिनेट करतले सो मातशें तुज्या कडल्यान मातशें तूं मात जाता पळय तें मातशें कर तेंकां लोकलान तुमच्या कडेन घेवन सो तुमकां कितें जाय आमच्या कडेन सो आमी आमच्या कडल्यान कितें जाता पळय तें आमी करता आमी लोकां कडेन उलयता पूण जर आमी हें आसा इंट्रस्टेड आसा आनी हांगा तो स्पेशली जो हॉल आहा आतां सपोज आमकां सपोज हांगा ट्रेनींग कॅम्प घेवपाक जाय मायक्रो युनिट सेटअप करपाक नाजाल्यार ट्रेनींग घेवपाक जाल्यार हो हॉल अवेलेबल आसतलो अवेलेबल आसा तेजे कडेन रेंट आसता कितें आसपा नासता ओके आमकां जर लागतलो न्हू जाल्यार आमकां मिनिमम एक 35 to 45 days ह्या 45 डेजात कितें आमी जर शॉर्ट टर्म कोर्स सर्टिफायड जर कोर्स करतले जे खंयच्याय इन्स्टिट्यूटा वांगडा आमी जर टायअप करून हांगा जर कोर्स हाडलो आनी तो कोर्स जर केलो म्हणजे तो कसो आसतलो ते जे इन्स्टिट्यूट आसतले ते 100% तुका सर्टिफाय करतले $4,000 रेंट जाल्यार तो कोर्स आमकां फिजिबल जावपाक जाय कितें तें आमी करता सो तें जर आमकां करून दिता न्हू जाल्यार आमी कंटिन्युअस नॉन स्टॉप हांगा स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस घेवपाक आमी तयार जे कंपनीक जाय ते हांगा स्कील आमी रेडी करपाक आमी वी आर रेडी ओके इंस्पेक्शन घेवया एक देवता बेगीन घेवचें पावसांत पडून एक्सपायर्ड जाल्या आनी सगळें डंप केलो आसा आनी ताज्या मातशें इन्स्पेक्शन परत आतां इन लेटर आमी मिटींग केली रिगार्डींग लोकल्सां ह्यो सगळ्यो नोटीसी नोटीस आज काडटा मिटींग आज घेता पोस्टपोन आज पर्यंत मिटींग दिली आमी एप्लिकेशन ग्रीवेंसीस समोर अजून पर्यंत तूं नवा येयले आनी परत तुमकां एक इन्फॉर्मेशन दिता की आमचे लोकल्स एक आमकां मिटींग जाय मिटींग सात-आठ रोटी मिटींग फिक्स केली आनी ऑन लास्ट टायमाक तेंच्यांनी कंटिन्यू पोस्टपोन आज पर्यंत मिटींग जावं हो कितें कर ही सगळी लेटर आहा ती सगळी फर्स्ट एक पेजीची कॉपी काड आनी त्या कडेन गोंय त्या कडेन डिस्कस कर एक इश्यू सामको सामको कर तुज्या कडेन टायम सो दॅट तेकाय न्ही एकटोय न्यू आहा आनी तो समज तेज्या कडल्यान आमी सपोर्ट घेवन फुडें करया कितें करून आनी एक प्रॉब्लम ना स म्हयन्या भितर 3 म्हयन्या भितर चेंज कर आमी कोणा कडेन जाय ते प्रत्येक वाटी कितें म्हणटा आपूण नवीन येता आनी आपूण रेग्युलर
ओके सो हो इशू कितें करया आमी तेज्या कडेन दी तो इशू घेवन मागीर आमी मिनिस्टराक मेळया ओके चेअरमॅनाक आतां परमनंट कोण आसता हांगा हां हेडक्वॉर्टर मार्ग ओके सो तूं कितें कर आमी तुका दिता एक कॉपी सो तूं तेज्या कडेन मातशें डिस्कस करून तेका ना कित्याक आमकां हें मातशें प्रेशर आहा आनी आमकां बेगीन करपाक जाय ओके मेन म्हणल्यार तें इन्स्पेक्शन म्हणजे दिसाचें आनी हेचें फ्लॅगाचें आहा पळय तें ऑन प्रायोरिटी कर कित्याक पावसान सगळे रिपोर्ट आहा सगळे रिपोर्ट आहा एक म्हाका सेट दिया आनी पळय मेन आमचो कितें आहा की इंडस्ट्री आहा ती लोकलांक लागून आसपाक जाय हांगा लोकल आसपाक जाय तुका सांगपाची गरज ना बट त्या डिरेक्शनान कितें तरी आमी काम करपाक जाय जाल्यार तें जातलें फाल्यां म्हटलें म्हणून जावचें ना की लोकल घेवपाक जाय फाल्यां तेंची स्कील डेव्हलपमेंट आसा नाजाल्यार कंपनीचें प्रेशर हाडपाक हें सगळें आमच्या सायडींच्यान आमी करपाक जाय इवन तो फ्लॅग म्हटल्यार पळय तो ताणें डंप केलो पळय आनी गोवा इस्कॉलान आमकां लेटर क्लियर करता सगळं आमी ते टायम ताणें अजून परत कांय तसो ताका वयर माती घातल्या आमी सगळें करता बोवाळ करता पूण गोवा हेजो फॉलो करता पूण कांयच आमचेर एक्शन जायना दिस इज द प्रॉब्लम आनी हें सगळें आमी विजिलन्साक कळयल्लें आसा सीएमाक कळयल्लें आसा सेक्रेटरी डिपार्टमेंटाक कळयल्लें आसा रोल नंबर घातला तुझें नाव कितें ते बोल तुका कितें पुढं सांगा